कोण उठयतलो? ह्या विधानसभेत तेणी केन्ना आवाज केलो ना. हे दुःख दिसता, कारण हे आम्ही हाडला. हो मतदारसंघ मुखार कोणी हाडलो? खंयच्या पार्टीन हाडू ना, खंयच्या गव्हर्नमेंटान हाडू ना. हाडला आम्ही, आमच्या लोकांनी. माझे लोक जो आहा त्याच्या हेजेर हांवें आज इतले गव्हर्नमेंट केले. 4 फाटी 4 पार्टी केल्यो आनी 4 फाटी हांव मंत्री जालो. हे तुम्ही केला, या लोकांनी न्ही. हांव कसो तेंच्याकडे तकली हालोवपाक तयार ना. आम्ही गव्हर्नमेंट केला, रातचे 12 हे बीजेपी गव्हर्नमेंट केले. पण आमच्या लोकांचो कितें फायदो जालो? अरे कित्या खातीर केले? हांव हर एक गव्हर्नमेंटा भितर पार्टीचो गव्हर्नमेंट आहा तेणे जबरदस्ती काम केले. काँग्रेस जालो मंत्री, थर्मास ब्रिज केलो. बीजेपी जालो मंत्री, फील्ड वजरी ब्रिज केलो. हांवें जे खातीर मेळटा ते हांवें केला. जो मतदारसंघ उलयता ते काम केला. म्हाका याद आहा, तुम्ही राजन आल्लेकराक कित्याक उडयलो? बीजेपीचो आसलो तो, कांय करूं ना म्हणून. परत म्हाका कित्याक हाडलो 8,000 मतांनी? हांवें काम केलो म्हणून. हे तुम्ही दाखवून दिल्ले आहा. आणि बाबू जो पेडणेकार खंयच्याय मनशाचो आवाज, तो आवाज पुढे घेऊन वचपी आणि काम करून दाखवतो. म्हणून आता तुळशीदासान सांगले आम्ही, फोन केल्या परत बाबू उलयत म्हणून. अरे हांव तुमच्या खातीर काम केल्लो. हांव खंय फेला, हांव खंय कमी पडला. आज हे माझी पुस्तक, ही महिला मंडळ हांव स्थापन करपी. फुल तालुक्या भितर महिलांक मुखार कोणे हाडली? फुगडी स्पर्धा कोणे दवरली? भजनी स्पर्धा कोणे दवरली? टिचरी कोणे दवरल्यो? महिलांक कोर्सीस कोणे केले? आज कोरगांवकर भोंवता, तो आल्लेकार भोंवता आणि घेऊन तुम्ही काम कितें केला तें सांगा. एकटो मनीस उलोवपाक तयार ना. या 4.5 वर्सां कांयच काम करूं ना ह्या आल्लेकरान. खंयचें काम केला, खंयचो प्रोजेक्ट केला सांग उबो रावन. ह्या मतदारसंघान हांवें म्हणटा तशें 1,000 नोकऱ्यो दिल्यो. नोकऱ्यो म्हाज्यो फुकट. कोणे सांगचे बाबू आसगांवकारान कोणा कडेन 5 पयशे घेतले ना? हें काम म्हाजें. आनी आज हांव परतो उबो रावपा आयला. कित्याक? ह्या मतदारसंघान परत हांव उबो कित्याक रावपा आयलो? ह्या मतदारसंघान गेली 4.5 वर्सां काम कांय दिवं ना. म्हाका काडलो आनी थंय मडगांव घातलो आनी बीजेपी आनी तो आल्लेकार म्हाज्या मडगांव. कितली आनी कितले पर्यंत सहन करपाचे? हांवें म्हणलें ना, आतां हांव रावतलोच. आनी हांव आयलो तुमच्या आदाराचेर, तुमच्या सपोर्टाचेर. गेली 4.5 वर्सां या आल्लेकारान कितें केलें तें सांगात. कितें काम केला? कांयच ना. आणि त्याने काम केला ते 4.5 वर्साचे. हांव लायता तुमकां नंबर तेजे. 4.5 वर्सां कितें केलें त्याने? 4.5 वर्सां सीट धमकी दिवप आनी हें गव्हर्नमेंट चलोवप. धमकी कसल्यो? काम कर. एका भुरग्याक म्हणटा त्या मिटिंगेक गेलो तुजेर एक्शन. हांगा कोण मिटिंगेक गव्हर्नमेंट आयलो ताका ट्रान्सफर. त्याने काम केलें. खंयची कोणी ताका समज केल्या जाल्यार तेजी लायसनां रद्द. हें काम. अरे काम कितें केलां तें सांग न्ही. तें कांय ना. काम कितें केलें? हप्ते घेवपाचे. जुगारवाल्यांकडे हप्ते, चिऱ्यावाल्यांकडे हप्ते, रेंववाल्यांकडे हप्ते. हें काम. पुलिसांकडे हप्ते. हें काम तेजें. आणि ही बीजेपी गव्हर्नमेंटाक सपोर्ट करता असल्या बाबतीत. माझ्या आव्हान आसा सीएमाक, हें सांबाळ हो मतदारसंघ. असले करपाक दिवं नाका. अरे त्या आल्लेकरान काम करून आला, त्या बीजेपीन तरी काम करपाक जालें. आमच्या भुरग्याक एअरपोर्टार लावपाक आसलेले. आज हांव भायर सरला एकच विशय घेवन, एम्प्लॉयमेंट, नोकरी. नोकरी दिवपा खातीर हांव भायर सरला. हर एक घरान नोकरी मेळपाक जाय. तुम्ही सगळे म्हणटाले बाबू आज कितें उलयता, इलेक्शना उबो रावलो म्हणून उलयता. हांवें केन्ना हांगा फटिंगिरी केल्या? केन्नाच फटिंगिरी करूं ना. जे उलयन तें केलां. कारण हांव तुमचो आमदार. हांव खंयच्या पार्टीचो या गव्हर्नमेंटाचो खंयचो आमदार न्ही. जें दिसता तें उलयता. आनी आज हांव आयला तुमकां मेसेज तीच दिवपाक की हांव भायर सरला ह्या मोपाक
1 कोटी स्क्वेअर मीटर आम्ही एक्वायर केले. 1 कोटी जागो. नोकरी केली ती सांग. नोकरी खातीर तू किती करत ते सांग. हो विषय. काम आम्ही सगळे केली. व्हडले व्हडले ब्रिज हाडले, वॉटर प्लांट हाडलो, सगळीकडे उदक पावयले, हांगा एक पायपलाईन घालून उदक पावयले. सगळी कामां केली आम्ही. आज फ्लायओव्हर ब्रिज हाडलो, 2 ब्रिज झाले. एक ट्विन हाऊस ब्रिज झालो, एक थर्मास ब्रिज झालो. एक्वायर करून रस्ते झाले. बाबू तुम्ही सगळे केले. नोकरी केली ती सांग. आमच्या घरात बेकारी हा आणि माझो मतदारसंघ म्हणतो रिमोट एरिया. हांगा कोणी कामाक लागल्यारच आपले पोट भरू शकता. ही परिस्थिती. त्यांना इंडस्ट्री हाड म्हणटाले म्हाका 2 तरी भुरगीं कामाक लागून दी. हाडटलो खंयच्यान? जेन्ना म्हाज्या घरानच हांव उदक दिवं शकना, लायट दिवं शकना, रस्तो हाडूं शकना, इंडस्ट्री खंयची घालतलो? जेन्ना हे सगळें पावयल्या उपरांत हांवें म्हटलें आतां हाडपाक जाय. तेन्ना आमी एअरपोर्ट हाडलो. तो दिवं ना. या खंयच्या पक्षांनी या पार्टीने आमकां मदत करूं ना. या मतदारसंघाचो आवाज, या मतदारसंघाचे काम करपाचे जो प्रयत्न त्याच्या वयल्यान एअरपोर्ट जेन्ना हाडटाना प्रमोद महाजन जो बीजेपीचो आसलेलो त्याने सांगले, बाबू काय इतके जवळ 2 एअरपोर्ट येऊ शकतात काय? हे म्हाका सांगपी तो. हांवें म्हणना एअरपोर्ट जाय. आम्ही जेन्ना विकास करता म्हाका सकाळी फुडें एकच आवाज येता, बाबू आमकां नोकरी केन्ना मेळटली ती सांग. नोकरी हांवें भरपूर दिल्यो मतदारसंघात. 1000 नोकरी दिली हांवें. सगळे पोस्ट दिले. सेक्रेटरी पोस्ट दिले, इंजिनियर पोस्ट दिले, एलडीसी दिले, तलाठी दिले, ग्रामसेवक दिले, नर्सी दिल्यो, पुलीस दिले कितलेशे. पण सकाळी फुडें येता ती महिला म्हणटा म्हाका, जाणटेलो म्हणटा म्हाका, बाबू तुवें नोकरी दिल्यो. तेका दिली, म्हाका दिली. हो प्रश्न. म्हटले हांगा कसोय करून प्रोजेक्ट घेवपाक जाय ह्या मतदारसंघात. आनी तो एअरपोर्ट हाडलो. ह्या एअरपोर्टाचेर आमकां कितें फायदो जालो? आमचे लोक खुश जाले. हाडून आमकां कांयच फायदो जावं ना. काही लोक कामाक लागले ते स्वीपर बिपर तसले धरून सकयल लेवलाचे काम. तेन्ना एअरपोर्ट जातानाच माझ्याकडे आवाज झालो. त्याने सेक्युरिटी म्हणते हांवें घातल्या सगळी फुल एअरपोर्टात. आम्ही कामाला लायले ते. त्याच्यानंतर माझ्या हातान उरूं ना. ह्या लोकांनी ह्या मतदारसंघाच्या आमच्या जे हांव काम करता आनी मतदार पेडण्या खातीर आवाज उठयतलो म्हणून ह्या लोकांनी म्हाका मडगांव धाडलो. हाडलो. हांव एअरपोर्ट हाडल्या उपरांत हांव लोकांक आव्हान करतालो, बाबा हे आमी झाड आमी लायला, हेजे आंबे जाल्यार आमकां मेळपाक जाय. आमकां मेळ्ळे? आमकां मेळूं ना. आज एअरपोर्टाचेर टॅक्सीवाले आरड मारतात आमकां पार्किंग ना म्हणून. 1 करोड जागा आम्ही थंय एक्वायर केली एअरपोर्टात. आज या मतदारसंघान हांवें किती कमी केला आनी कितें करिनासतना दवरला तुमी म्हाका सांगा. एक शब्द उलयना विधानसभेत. एक शब्द आमचे. आनी वयल्यान तो सन्मान आयलो हांगा. दोगांनी महिला मंडळ घेवन थंय गेले. मोर्चा हाडलो थंय दारगड. बायलांक घेवन गेले. हे सन्मान बंद. महिलांक घेवन थंय आवाज केलो. सन्मान बंद जालो? जावना. सन्मान जालोच. हे आपले पयशे घेवन हे मेकळे, तो कोरगांवकर आनी तो आल्लेकर बी. बाबू तें करपाक येवना. बाबून प्रामाणिकपणान हांगा काम केला. जो मतदारसंघ आवाज करता त्याचो आवाजाच्या एकूच तुका आपला टॉपिक उलोवपाक आख्ख्या अधिवेशनात तो एकूच उलयता. स्पीकर सर, आय स्टँड हियर टू डिमांड वन कदंबा बस फ्रॉम पत्रदेवी टू वेर्णा. खंय सोपलो. थँक्यू. इमॅजिन करात, एक आमदार कदंबा मागता विधानसभेत. आरे कदंबा दिवपाक विधानसभेक जाय.
एक फोन मार त्या चेअरमॅनला ते सांग कदम सुरू कर चालते म्हणून सुरू करतो हा मागीर आणि विधानसभेत किती म्हणतो विधानसभेत मान प्रश्न लोकांचे गरजो युवकांचे स्पोर्ट्स हेल्थ फॅसिलिटीज असे कित्येक गोष्टी आहेत ज्याका आम्ही वंचित आहे आम्ही पेडणेकर आहेत ते तू काय करूच बघ ना आणि आपण करतलो म्हणटा सो आम्ही हो उद्यांका करूंक जाय बाबूकडे धडाडी आसा बाबूकडे नेतृत्व आसा बाबूकडे म्हणटा अशें अनुभव आसा आणि बाबूकडे प्रामाणिकपण आसा आणि बारीक लोकांक कितें जाय हेका लागून बाबूच्या कडसून तळमळ आसा कळकळ आसा आणि जो मनीस प्रामाणिकपणान काम करता तोच मनीस आमचे प्रश्न विधानसभेत मांडू शकता म्हणून मग ते सरकार दरबारी मांडून आमकां न्याय दिवपाचो प्रयत्न करतलो अशा तरेचे नेतृत्व धडाडी अनुभव आणि सगळ्यात व्हडली आमच्या प्रती कळकळ आमच्या प्रती प्रामाणिकपणा ही या मनशाकडे आसा आणि अशा मनशाकडे आमी निवडून दिलो तर नक्कीच आयज जे कितें आमी आयज सोचता आयज आमी विचार करता आनी आयज फाटी पडल्या त्या सगळ्यांचेर फुडें व्हरपाक आमकां नक्कीच मदत जातली मग थंय सांगलें हांव व्हडलो लिडर न्हू हांव एक बारीक मनीस पूण तितलोच प्रयत्न आसा की आमी खंय तरी मिसगायड जावची न्हू ह्या लोकांच्या अमिशाक बळी पडची न्हू म्हणून हांव बाबू वांगडा प्रत्येक गांवांनी व्हिजीट करता लोकां मदीं चर्चा करता लोकां कडेन संवाद सादता लोकांक आव्हान करता की आमी ह्या लोकांच्या फटींगपणाक आनी विद्यमान आमदाराच्या कार्यभाराक आमी पळयल्लो आसा सो हे जर आमी दूर करतलो जाल्यार आयज वेळ येयल्ली आसा विचार आमी करूंक जाय निर्णय आमी घेवंक जाय तरच आमी जो म्हणटा की आयज पेडणेकार फाटी पडलो आमचे अज्ञान येता आमकां कोण ना हे जर दूर सगळें करतलो जाल्यार आमकां सगळ्यांक आयज एकठांयची गरज आसा आमी सगळ्यांक एक जावंक जाय एक विचार करूंक जाय आनी एक निर्णय घेवंक जाय तरच हे सगळे गोष्टी ज्या आसा हेचेर आमी मात करूं शकतले आनी हे कर्तव्य आमचें आसा दुसऱ्यांक दोश दिवन कांयच फायदो ना म्हाका तेणें सांगलें हेणें जाल्यार कांयच जावचें ना प्रवीण आल्लेकर तुमकां सगळ्यांक खबर आहा न्हू प्रवीण आल्लेकर आमदार आसा आतां हो आमदार जो आसा पळय हो एका महामंडळाचो चेअरमॅन आहा आनी ते म्हणटा कितें तर गोवा हस्तकला आनी लघु उद्योग महामंडळ ह्या वांगडाचो हो आमदार चेअरमॅन आसा आता हस्तकला म्हटल्यार कितें तर आमच्या ज्या गोंयभरांतल्या भागांतले जे हस्तकला कारिगर आसा जे आपले वस्तू करता मागीर त्यो हस्तकला आसो हातीन केल्ले वस्तू आसो खूब तरेचे अशे जे वस्तू आसता ते करता चित्रकार आसो मुर्तीकार आसो त्या सगळ्यांक खंय तरी ह्या मंडळाचो फायदो जावचो तेंच्या कलेचो प्रचार जावचो तेंच्या कलेक वाव मेळचो त्याच बरोबर तेंच्या कलेच्या माध्यमांतसून तेंकां रोजगार मेळचो हो प्रयत्न हे मंडळ करता आणि ताका प्रोत्साहन दिता तांकां आर्थीक सहाय्य करता आता आमी जर पळयलें ओवरऑल जाल्यार ह्या भागांत सुद्दां गणेश मुर्तीकार जर सोडले जाल्यार दुसऱ्या कसल्याच तरेच्या कलाकारांक वा कारिगरांक ह्या मंडळाचो आमकां फायदो जाता आमी आजून पर्यंत आमचें लक्ष दिवंक ना हांवें तरी पळोवंक ना तुमी सांगचें तुमच्या जर ह्या भागांत जर कोण तशें आसा फायदो घेवपी तुम्ही ते आमच्या नदरेक हाडून दिवचे जेणे करून आमकांय कळटलें की ह्या आमदाराचें जें महामंडळ आसा तेचें काम आमच्या मदीं कितपत पावल्लें आसा दुसरें जें मंडळ जें आसा तेचें नांव लघु उद्योग आतां लघु उद्योग म्हणल्यार कितें तर आमचे जो बचत गट तुमचे महिलांचे जे बचत गट आसा त्या बचत गटांक स्वयंपूर्ण जावपाक तांच्या कडेन जी कला आसा वा ते जे कितें उद्योग धंदो वा बारीकशे जे वेवसाय करूंक शकता जाल्यार त्या सगळ्या लोकांक आर्थीक सहाय्य मेळचें तांकां मार्केटींग मेळचें तांकां प्लॅटफॉर्म मेळचो तांकां ट्रेनींग मेळची म्हणून हे मंडळ काम करता पूण हांवें आतां म्हाका दिसता कमीत कमी एक 10-12 गांवांनी मिटिंगेक गेल्लो आनी लोकां कडेन चर्चाक विचारलें की तुमी ह्या महामंडळाचो तुमकां कितें फायदो जाला काय तर खूब सगळें उत्तर एकूच आसलें की आमकां खबर सुद्दां ना की ह्या आमदाराच्या ह्या मंडळांतसून ह्या तरेचे उद्योग धंदे करपाक आमकां खंय तरी आर्थीक सहाय्य मेळूंक शकता वा हाचो फायदो आमकां जावं शकता हेची माहिती सुद्दां आमकां ना अशा तरेचे वातावरण जें आसा ते सगळे कडेन आमी पळयल्लें आसा आतां तुमच्या हांगासर जास्त महिला आसा तुमच्या महिला गटांक अशा तरेचो कितें फायदो जाला काय कोणी सांगूंक शकता मातशें तुमचे हांगा जर महिलाचे गट आसा पळय त्या गटांक ह्या आमदाराच्या महामंडळातसून लघु उद्योग महामंडळ जे आसा त्याच्या माध्यमांतसून कोणा तरी स्कीम बी घेतल्या काय ना न्हू म्हणजे तुम्ही पळयात
ना म्हणटा. ना सो हेचो अर्थ कितें आमी घेवंक ते बरें आसा. म्हाका खबर आहा की कमीत कमी 90% लोकांक खबर सुद्दां नासतली की आमदारा कडेन हे जे मंडळ आसा पळय त्याच्या कडेन हे तरेचे गोष्टी सरकार पळय. बाबू कडेन तुमी कोणूय रावचू शकता. बाबू आपूण अमके वेळा आपलें हें काम जावंक जाय. बाबू कडेन तूं अमक्याक हाड, तूं पंचाक हाड, तूं तेका हे बाबू कडेन ना. हो सगळ्यान व्हडलो बाबूचो प्लस पॉयंट. बाबू कोणाचोय फोन घेता, बाबू कोणायकय जाप दिता, बाबू कोणाय घेतल्यार बॉस कितें आमचें सांग म्हणटा, ज्ञानेश्वर हेजें पळय कितें तें कर म्हणटा. आतां बाबूची पद्दत सांगता. बाबूचे कितें काम जर जाता जाल्यार फाल्यां ना, फाल्यां नाका तर आयज, आनी आयज जाल्यार आतांच. आमी जें म्हणटा न्हू उद्या पेक्षा 8 आनी आतां तर आतांच करुया. म्हणजे अशा तरेचे कार्य पद्दती ही बाबूची आसा आणि बाबूचो अनुभव सगळ्यांनी घेतलेलो आसा. म्हणून तुमकां एकदा परत विनंती करता सगळ्या लोकांक आमी ह्या टायमाचेर कसल्याच तरेच्या अमिशाक न बळी पडता, कोणाच्या दबावाखाल न रावता. एक पेडणेकार म्हणून स्वाभिमान पेडणेकार म्हणून विचार करुया, एकत्र येवया आणि बाबू आजकापर्यंत निवडून हाडया आणि पेडण्या फुडें व्हरपाक आमी सगळे हे कर्तव्य करतले अशी म्हणून अपेक्षा करता. तुमकां सगळ्यांका देव बरें करूं. जे आहात ते आमचे सेक्युरिटी म्हणून कोण आहात, थोडे महिला आमकां वायट दिसता. जे लँड लुजर, आमी लँड लुजर, हांव वारकणचो, पण आमचे थोडे महिला थंय हाऊसकीपिंगेचे कामां करता, पळोवन वायट दिसता. हे खातीर आमी एअरपोर्ट हाडलेलो काय. पण आयज हे सगळे जर चेंज करतलो जाल्यार आमी बाबू आजगांवकर सरा फाटल्यान ठामपणे एक निर्णय घेवया आणि तांकां भरघोस अशें मतान निवडून हाडून आमची फुडल्या ती कामां करून घेवया. आमच्या फुडाराक एक बरो एक बुलंद आवाज सराच्या हातीन दिवया. इतलेंच सांगतानी माझे 2 उतरां सोंपयता. धन्यवाद. जेन्ना आपूण भोगता तेन्ना ते कळटा खंय खंय म्हणून सर पावतलो. कित्याक आमी ते पळयताली आतां हेंका दिवं काय तेंका दिवं, तेंका करूं काय हेंका करूं अशी परिस्थिती. 8 पंचायती म्हाज्या हेज्या सकयल येताल्यो आनी फंड दिता तो 8य पंचायतीक पावतलो असो काय नासलो. थोडे थोडे भागोवचे पडटाले आनी सर्ग कसो करतालो गा हें बी आठवण येतालें म्हाका. तेन्ना भगिनीनो आतां तुमी बाबूचें कार्य आमची जाणटेली आहात, तांकां खबर आसा तेणी कशें कार्य 4 वेळा निवडून येवन केलां आनी कसो लोकां कडेन संपर्क दवरला तो. पूण आतां आमची हालींसराक ह्या 5 वर्सांक बी कोण नवीन सुनोवी येयल्या तांकां भगिनीनो तुमकां खबर आसची ना बाबू आजगांवकर एक लागींची गजाली चेडवां आहा जाल्यार खबर आसतली, मतदारसंघांतलीच आसली जाल्यार खबर आसतली. पूण बाबू आजगांवकर हे कशे आमदार, ते कशें काम करता, महिला प्रती तेंचो कितली तांकां ओढ आसा, आपल्या ऑफिसान गेल्या उपरांत तिका कसो आदर दिवप हें बाबू आजगांवकर सरा कडल्यान शिकपाचें. कित्याक भगिनीनो आमी जेन्ना राजकारण, हांव 2002 राजकारणांत गेलें तेन्ना आमकां धड आमदार कोण कितें हो कांयच खबर नासली. आमदारा कडेन गेल्या उपरांत कितें काम जाता, तेजे कडेन कसल्यो समस्या घेवन वचपाक जाय हें सुद्दां खबर नासलें. मामलेदार ऑफिस, डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस हें सुद्दां खबर नासलें. पूण खऱ्या अर्थान बाबू आजगांवकर ह्या मतदारसंघाचे आमदार जाले तेन्ना आमदार कितें हो आमी जाणलो. आमदार कसो आसता, तेजे कडल्यान कितें काम करून घेवप हें आमी जाणून घेतलें. डेप्युटी कलेक्टरान म्हणा, मामलेदार ऑफिसार आमचो दादलो मनीस कोणूय वयतालो आनी कामां करून घेतालो. आमी बायलां तर केन्ना फुडें सरून केन्नाच वचनासली. पूण आयज आमची भगिनी धीटपणे घोव नासलो तरी आपूण वचोन आपलें काम करून घेता. तशेंच त्या वेळार 2002 बी सेल्फ हेल्प ग्रूप म्हणटा तो पेडण्यान नासलें आमचें तशें. कोणी किंचीत कोणी तरी एकट्यान थोड्यांनी केल्लो खंयचरूय, पूण सेल्फ हेल्प ग्रूप हे नासले. पूण सरान सांगलें तुमी ते ग्रूप कित्याक करिना, तुमी महिला एकत्र कित्याक येयना, अशें करचें तुमी अशें म्हूण सांगना बरोबर महिला आमच्यो तयार जाल्यो. ऑफिसान आपली लिस्ट काडून नांवांय घेवन वयताली सराच्या आनी सांगताली आमकां ग्रूप करपाचो आहा. पूण तांकां खबर ना कोणाक अध्यक्ष घालया, कोणाक सेक्रेटरी घालया, कोणाक खजिनदार घालया. मागीर आमचे ज्ञानेश्वर बाई थंय PA म्हूण काम करताले. आगे तुमची कोण हुशार आसा गोंयकारा खातीर